निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन तंबूवरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमते तंबू म्हूण नांव दिलें. कोणाय की सर्वेस्पराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमते तंबाक वेतालो. मोइजे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगलो लोक उबो रावतालो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारार उबो रावून मोइजे तंबांत भितर सरा पर्यंत ताका पळयत आसतालो. मोइजे तंबात भितर सरतस कुपाचो एक खांबो सकला देंवून तंबाच्या दारार रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजे लागीं उलयतालो. तंबाच्या दारार रावलोलो तो खांबो पळोवन सगलो लोक उठतालो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन धर्नीर सरपडतालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतालो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटीं वेतालो. पूण ताचो तरणाटो सेवक नूनाचो पूत जोशुआ तंबू सोडून पयस वचनातलो. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पर म्हणलें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकूळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोइजे तक्षण धर्नीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये. वय, हो लोक धारून काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून आमचो स्विकार कर. मोइजे 40 दीस आनी 40 राती खाण आनी पिवान घेनासतना सर्वेस्परा सवे रावलो. ताणें सोल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां फळयांचेर बरोवन दवरलीं. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार लोकांक धाडतास जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन, शेतांतल्या नेराची वोपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, भोरें बी वमता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, भोरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक व्हरतेल्या सकटांक आनी खोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करताले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयताले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्याबरे परजळताले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतार हे.